मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो, पेंतेकोस्त परबेक तयारी जावन हे नियाळ आमी करून आसा आणि आयच्या दिसा आमी करचो नियाळ जावन आसा तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां. तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां ह्या विशयाचेर पेंतेकोस्त परबेक तयारी जावन आमी हो नियाळ करया. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 3 वाक्य 16. तुमी देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी जाणात. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि तेंच मंदिर तुमी. भाऊ भयणीनो, पेंतेकोस्त परबेक तयारी करतना आमी सकट जाणाव पेंतेकोस्त परब पवित्र सभेच्या जल्माचो दिसी म्हणटात. खंडीत जावन जेजूच्या कश्टा मरणा मारिफात ताच्या पवित्र रक्तान बांदून हाडलेली पवित्र सभा तरी पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र सभा घडोवन आयली म्हणटात. आणि ह्या परबे दिसा आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब म्हणटा. आणि त्या दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देवोन आयलो ती घडी आमी नियाळ करता. भाऊ भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां कित्याक जाय? पवित्र आत्मो आमकां कित्याक जाय? हर एक पोटी एक संभ्रम जावंक पुरो ह्या बरें काम आरंभ करतना आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन आरंभ करता. हर एका संगतीने पवित्र आत्म्याची मजत आमी आशेता. तर पवित्र आत्मो कित्याक जाय? पवित्र आत्मो हेरांच्या माथ्यार हात दवरून मागच्याक गी? पवित्र आत्मो प्रवाद करूंक गी? पवित्र आत्मो गुण करच्या सक्ते खातीर मात्र गी? पवित्र आत्मो आनेकल्या थंय कितें जाता तें समजून घेवच्या खातीर आसचो गी? ह्या पवित्र आत्म्याचें बळ एकल्याक प्रसिद्धता दिवच्या खातीर गी? आमी कित्याक पवित्र आत्म्याक अत्रेगूंक जाय? पवित्र आत्मो कित्याक आसा? देव बापान संवसार रचलो. एक देव एक जण म्हणटा आमी. देवा बापान संवसार रचलो. म्हाकाय रचला, तुकाय रचला, हर एकल्याक रचला. गॉड द फादर इज द क्रिएटर. देव बाप जावन आसा रचणार. आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो सोडवणदार, रिडीमर, सेव्हियर. देवान रचलें, पुतान सोडवण दिलें. तर पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो ताचें कामच पवित्र करचें. He is the sanctifier. He is sanctifying the creation. He is sanctifying each one of us. तुका आनी म्हाका तो पवित्र आत्मो पवित्र करनच आसा. कित्याक जी सोडवणो जेजू क्रिस्तान ताच्या कश्टा मरणा मारिफात आमकां दिल्या, ती सोडवण आमी आपणावन जाणें आमकां ताच्या सारक्याची जावन रचल्यांत ताचे थंय एक जावच्या खातीर, त्या पवित्रपणांत वांटिली जावच्या खातीर पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका हर एका घडये पवित्र करता. तो कोणाक पवित्र करता? जंय तो वस्ती करता ताका तो पवित्र करता. जंय ताचें हाजीरपण आसा ताका तो पवित्र करनच आसा. तुका आनी म्हाका देवान रचला आनी आमी त्या देवाची रचना पवित्रस्थानाद्वारे त्या देवाची भुरगीं आमी जाल्या. पवित्रस्थानाद्वारे त्या देवाची मंदिरां आमी जाल्या. पवित्रस्थानाद्वारे आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जाल्या. आनी तोच पवित्र आत्मो आमचे थंय तो आसा. पवित्रस्थानांत पवित्र मागणे वेळार पवित्रस्थान आमी घेता आसतना जशें पारव्याच्या रुपार जेजू थंय पवित्र आत्मो देवण आयलो, तोच पवित्र आत्मो पवित्रस्थाना वेळार आमचे थंय तो येता आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिला. कित्याक? तुका आनी म्हाका पवित्र करच्याक. टू ट्रान्सफॉर्म अस इंटू होलीनेस, टू मेक अस होली. भाऊ भयणीनो, पवित्र आत्मो आसचो आमी जाणा जाल्या पवित्रपण जोडच्या खातीर, आमकां पवित्र करच्या खातीर.
आणि कोणाक तो पवित्र करता, कशें तो करता ते आमी नियाळ करया. 2 वर्सां आदीं मुंबय एका फिरगेचे रेतेर दिवंक पावलो आणि दुसरे दिसा सकाळ तो संजे म्हणसर लोक वैयक्तीक रितीन मेळोवंक येतलो आणि एकली येवन म्हणाली, फादर म्हाका इल्लो पवित्र आत्मो दिया, म्हाका इल्लो पवित्र आत्मो दिया. हांवें सांगलें, तुका हांवें पवित्र आत्मो खंयत हांव दिवचो, तुका पवित्रांत मेळ्ळा न्हय गे. ती म्हणाली, तशें न्ही फादर, 2 वर्सां आदीं म्हजे लागीं पवित्र आत्मो आसुल्लो. आय यूज टू गिव मेसेजेस टू अदर्स, आय यूज टू प्रे ओवर देम अँड गिव मेसेजेस टू देम. हांव हेरांच्या माथ्यार हात दवरून मागतले आनी तांकां मेसेजेस संदेश दितले. आतां कितें जालें न्ही, आतां म्हजे पवित्र आत्मो ना. भाऊ भयणीनो, पवित्र आत्मो कोणें दिवचो? हांवें ताचे विचारलें, तुका पवित्र आत्मो हांवें कसो दिवचो? तुका पवित्र आत्मो मेळ्ळा, तुजे थंय तो आसा. पूण जो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा, जी पवित्रताय तो तुका दिता, ती तूं जिवना सायगी, जिवना सायगी. भाऊ भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां पवित्र स्थानांत मेळ्ळा, एक तेणे जावन आमकां दिला. इट्स अ गिफ्ट. आनी हो पवित्र आत्मो आसा स्वप्रसिद्धते खातीर न्हय, पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या स्वटपणा खातीर न्हय, पवित्र आत्मो आसा तुका आनी म्हाका पवित्र करचे खातीर. भाऊ भयणीनो, ताका उरोवचें वाडोवचें आमकां सोडलेलें. पवित्र आत्मो मेळ्ळा जाल्यार परत आमी कित्याक मागचें पवित्र आत्म्या ये म्हणून? कित्याक आमी ताचो पोस करिना. चिंत्या, तुमी एक पावस पडटा आसतना एक माडाक वतो, ह्या माडयेक वचून लायतात वा एक जड लायतात. 6 म्हयने या 1 वर्साचे लागींच वचना. एका वर्सा उपरांत तें जड कितें जातलें? तो माडाक वतो, ह्या माडयेक ती कितें जातली? वाडटा गी, फळादीक जाता गी, वा मरून वेता, बावण वेता, सुकोवन वेता? कित्याक ताचो पोस करूंक ना. पवित्र आत्म्याक आमकां दिला, त्या आत्म्याक आमकां दिला. जर तो आत्मो आमचे थंय बळादीक रितीन काम करी जाय जाल्यार, त्या आत्म्याची बळादीक सकत अनुभव करी जाय जाल्यार भाऊ भयणीनो, त्या आत्म्याचो आमी पोस करूंक जाय. पोरण्या सोल्यांत आमी पळयता, प्रत्येक जावन सामुएलाच्या ग्रंथांत, पयल्या ग्रंथांत थंयसर आत्मो जे दळा साऊलाक देव इस्रायलाचो पयलो राय जावन मागता. आनी साऊल त्या पवित्र आत्म्या प्रमाणे, देवाच्या आत्म्या प्रमाणे केदळा चलना, तो आत्मो ताका सोडून वेता. आनी एक दुश्ट आत्मो ताका दसूंक लागता. हें सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत अध्याय 9 तावन आरंभ जाल्लें, सादारण 16 म्हणसर आमी वाचयत. अध्याय सामुएलाच्या पयले ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 14, आत्मो सोडून गेलो, लेफ्ट हिम. कित्याक त्या आत्म्या प्रमाणे तो चलोवंक ना. भाऊ भयणीनो, नव्या सोल्यांत आत्मो सोडून वचना. आमचे थंय तो आसा पवित्र आत्मो. हांव म्हणटा आत्म्या विशयान म्हळ्यार पवित्र आत्म्या विशयान तो पवित्र आत्मो आमकां सोडून वचना, आमचे थंय तो आसा. पूण ताका जर तर आमी चिड्डून दवरला जाल्यार गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 22, जेन्ना कुडीच्यो रक्तमांसाच्यो वडण्यो बळादीक जातात, त्या आत्म्याक आमी चिड्डून दवरता. केदळा त्या आत्म्याची फळां आमचे थंय बळादीक जातात, तो आत्मो बळादीक जाता आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत जाता, रक्तमांसाच्या वडण्याचें जिवीत जायना. हो नियाळ आमी कित्याक दिलो येदोळ म्हणसर? भाऊ भयणीनो, आमी देवाची मंदिरां आमी समजूं जाय जाल्यार कथाय रयचावन हो नियाळ आमी दिलो. मंदिरां, देवाची मंदिर. येदोळ आमी नियाळ केलें पवित्र आत्मो कितें करता, कितें जावन आसा, कित्याक गरजेचो म्हणून. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 16 आत्तां आमी वाचले. थंयसर सांत पावलो कोरिंथकारांक उल्लेख करून सांगता, तुमी देवाची मंदिरां. कित्याक कोरिंथ एक शहर जावन आसलें, इट वॉज अ बिझनेस सिटी. थंयसर वेपार वहिवाट जातलो आनी जायतो लोक थंयसर येतलो. आनी त्या कोरिंथाच्या शहरांत लोक जायते जाणां जावं पुरो स्त्रियो वेश्य जावन असल्या अनैतीक संबंधांत वा अनैतीक चटवटिकेनी भाग घेतले, लैंगीक चटवटिकेनी भाग घेतले. दादले मनीस स्वालिंग आमी म्हणटा होमोसेक्शुअलिटी असल्या संगतींनी भाग घेतले. आनी तसल्या
क्रिस्तवांक प्रत्येक जावन उल्लेख करणं सांग पावलो हो अध्याय जावं पुरो कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत जायते कडेन उल्लेख आसा कशें कुडीचें पवित्रपण सांबाळचें आनी आत्तां आमी आयकल्लीं उतरां कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 थंयसर सांग पावल सांगता तुमी देवाचें मंदिर पवित्र आत्म्याचें मंदिर पवित्र आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता या आनीक आमी स्पश्ट समजय जाय जाल्यार कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 थंयसर सांग पावल अशें म्हणटा तुमी तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेनात गे तर क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे घेवन वेश्ये स्त्रिये सांदे करियेत गी वेश्ये स्त्रियेचे सांदे करियेत गी बिलकुल नजो वेश्ये स्त्री एक वरता तो तिचे संगी एक कूड जाता म्हूण तुमी नेनात गी पवित्र पुस्तकांत म्हळां ती दोगां एक कूड जातली पूण कोण सोम्याक एक वरता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता मुखारसून तो म्हणटा तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात गी तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुमी तुमचीच आस्त न्हय वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्याक देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया भाव भयणीनो कसली उतरां हे सांग पावलोची तुमीच पवित्र आत्म्याचें मंदिर त्या तुमी तुमचीच न्ही तुमकां क्रिस्ताच्या रक्तावर विकतें घेतल्यात आनी तुमी ताचेंच मंदिर जाल्यात जी उतरां कोरिंथाच्या पवित्र सभेक सांग पावलून बरयल्लीं ती आसून आमकांय भोव आपुरबायेन लागू जातात आनी उतरां आमच्या जिविताक संदेश दितात भाव भयणीनो देवाळ म्हळ्यार कितें देवाळ म्हळ्यार पवित्र जागो म्हणटा आमी देवाच्या हाजीरपण अनुभव करचो जागो खंय एक भायर आमचे भायर आनी देखून आमी देवळाक वेता कित्याक तो पवित्र जागो देव मंदिर थंयसर आमी देवाक भेटयेत देवाळ म्हणटा आसतना आमच्या मतीक उडा आसा येवचें की थिंग एक पवित्र आमी पळयलें जाल्यार आमी आमच्या आक्रिस्तांव भाव भयणी बराबर जियेता भोंवतणी आसात जायतीं आनी तांचे पैकी एका धर्माची मांस मसली खावणो केलें जाल्यार तांणी ती पवित्र जाग्यांक वचना कित्याक तो जागो पवित्र आनी हांव थंय येतानाय म्हजे कुडीची नितळाय गरजेची म्हणून असल्या चिंतपान ती येतात कित्याक पवित्र जागो बस्ट करूंक नजो आनी आमचे थंय असलेंच एक चिंताप आसा जो पवित्र जागो आसा देवाळ या देव मंदिर तें पवित्र जावन आसा तें बस्ट जावंक नजो आनी त्या जाग्याक तो जागो आसचो पवित्र संगती खातीर मात्र पवित्रपणा खातीर नेम्यारलेलो जागो देखूनच जर मंदिरांक देव मंदिरांक कितेंय जालें जाल्यार आमकां सोसूंक जायना आमकां बेजार भोगता बस्ट जालें जाल्यार आमकां दूख भोगता आज सांग पावल सांगता आसतना तुमीच त्या देवाची मंदिरां यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट The Holy Spirit dwells in you. God dwells in you. देवूच तुमच्या मंदिरांत वस्ती करता भाऊ भयणीनो कसली उतरां आमच्यो कुडी देवाचें मंदिर आमी हर एकली त्या पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन आसा देवाळ भायर देवाळ थंयसर हांगासर न्ही देवाळ आमचे भितर आमीच तें मंदिर जें देवाळ पवित्र मंदिर आमी चिंता भायर आसा म्हणून ते आमीच जावन आसा म्हणटा सांग पावल भाऊ भयणीनो जायतेपणी आमचे तें एक चिंताप आसा जायतेपणी आमचे तें एक चिंताप आसा आत्म्याची नितळाय म्हणून कित्याक आत्मो पवित्र तो देवा तोंड आयलो देखून आत्मो देवा येता तो नितळ दवरूंक जाय पवित्र दवरूंक जाय सांग पावल म्हणटा आसतना तुमी देवाची मंदिरां देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता तुमची कुडी पवित्र Your bodies are holy. ती पवित्र जावन आसात कसली एक उतरां कुडीची पवित्रताय आत्म्याची पवित्रताय मात्र न्ही कुडीची पवित्रता सांबाळूंक आसा भाऊ भयणीनो आमी चिंतूंक पुरो हें देवाचें मंदिर असलें एक समजुनी किंतावन आमकां मेळटा जेजूनच देवाळ नितळ करता आसतना मातेवाचो वांजेल अध्याय 21 मार्काचो वांजेल अध्याय 11 लुकाचो वांजेल अध्याय 19 जुआंचो वांजेल अध्याय 2 थंयसर आमी पळयता जेजून
जेरुसलेमाचे देवाळ नितळ केल्या उपरांत सांगचे म्हजें घर मागण्याचें घर, म्हजें घर मागण्याचें घर. आनी मुखार सुनो खुणा मागता आसतना तो म्हणटा हे मंदिर मोडा. आनी पळय पुस्तकाचे वांजेलिस्ट म्हणटात हांव सुतें देवाचें मंदिर म्हणून सोम्यान म्हणलें. ही वॉज स्पीकिंग ऑफ हिज ओन बॉडी. ताच्या कुडी विशान तो उलयलो. तें मंदिर म्हणालो तो. भाऊ भयणीनो, जर सांपावल सांगतना तुमी देवाचें मंदिर, आमी त्या देवाचें मंदिर जावन आसा. पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता. तर आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय, कसलें जावंक जाय. ही कूड पवित्र, पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता. देखून आमकां हर एकल्या की ही कूड पवित्र सांबाळूंक आपोवणें आसा. तर कशी आमी पवित्र सांबाळची. सांपावल गलातकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 थंयसर प्रेरक आत्मो आनी मनशा सेम ह्या विशयान दोनी संगती विशयान तुलन करून उलयता. आत्म्याची फळां ही आनी रक्तमासाची फळां ही, कृत्यां ही. देखून सो तो म्हणटा तुमी आत्म्या प्रमाणे चला. कित्याक तुमी आत्म्या प्रमाणे चलता आसतना तुमचें जिवीत पवित्र जाता, तुमची कूड पवित्र उरता. भाऊ भयणीनो, जर आमच्या देव मंदिरांनी अपवित्र संगतीक अवकाश ना जाल्यार आमची कूड पवित्र, त्या पवित्र आत्म्याचें मंदिर कसलेच अपवित्र संगतीक आमच्या कुडींत अवकाश ना. हर एकल्या की आमकां ही कूड पवित्र सांबाळूंक आपोवणें आसा. त्या देखून रक्तमासाच्यो वडण्यो, रक्तमासाची कृत्यां ही कूड पवित्रपणी सांबाळूंक सोडिनात. कितें सक्कड अपवित्र करता थिंसर भोव सोबीत तरान बरयलां. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, मोसोर, राग, स्वार्थ, बेबदेपण, पाणोत्सव हे सक्कड भाव भयणीनो आमकां अपवित्र करता. जर आमी फातरांनी बांदिल्ल्या मंदिराक मान दिता तर ह्या जिवे मंदिर जावन आसा कुडीक मान दिवंक आपोवणें आसा. तो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा. देखून आमी आमचेच न्ही, आमी देवाचें. कित्याक ताची आमी कशें म्हणटा हे देव मंदिर देवाचें, देवाचें घर ताका समर्पिल्लें. हे मंदिर देवाचें घर ताका समर्पिल्लें. हे आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. देखून सो कितलें आमी आत्म्या प्रमाणे चलता तितलें हे मंदिर पवित्रपणी सांबाळटा. हर एका घडये पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करना आसा. ही इज रिन्यूविंग अस. त्या आत्म्या प्रमाणे चलया आनी मंदिरां पवित्र दवरया. ते पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा. ताचेच मंदिर आमी. जर भायल्या मंदिराक इतलो गौरव मान दिता तर ह्या मंदिराक आमी मान दिवया. हर एक क्रिस्तांव त्याच पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावन आसा. अनेक लागी आमी त्या आत्म्याचें मंदिर जावंक कुमक करया. अनेकलेचे कुडीची पवित्रताय उरोवंक आमी आदार दिवया, न्ही नाश करूंक. देखून साहित्य कडेन सांपावल कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत उल्लेख केल्लो आसा. तुमी अनेकल्या की तें मंदिर बश्ट करूंक प्रेरण दिवचें न्ही, ताच्या बदलाक तें पवित्र सांबाळूंक आमी प्रेरण दिवया. आमचे थंय वस्ती करचो तोच पवित्र आत्मो आमच्योय कुडी पवित्र दवरूंक आमकां आदार दिवन दी. आनी त्या आत्म्या प्रमाणे चलोवंक तोच पवित्र आत्मो आमकां सकत आनी बळ दिवन दी म्हूण मागया. पवित्र आत्म्या आमचे थंय तूं वस्ती करताय, आमचे थंय तूं आसाय. आमी तुजी मंदिरां जावन आसा. तूं आमचे थंय आसतना हर एका घडये तूं पवित्रताये कुशीन आमी सोमकोंक वाट दाखयताय. तर पवित्र आत्म्या ह्यो कुडी सदांच तुजी मंदिरां जावन सांबाळूंक तुज्या प्रेरणाकाल चलोवन तुका मानवचें पवित्र मंदिर जावं आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. तुका जावं महिमा सदांच सर्वदा. आमेन. Kurpi
सांगता पवित्रात्म्या लागीं मागया. भोव पवित्रात्म्या दैवीक मजतदारा, दुबळ्यांच्या बापा, दुखेस्त्यांच्या बुजवणदारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुझे संस्कार सरपडून आसल्या म्हजेशी पळय. परत्यान मानान हांव तुजे मुखासर पडतां, हजार पावटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटां पवित्र पवित्र पवित्र. तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हूण हांव गूण सत मानतां. म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून हांव बरवसतां. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुज्या बरेपणाक आखेर ना, म्हजो मोग तुका मात्र फावो. तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधळो जावन म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां. हेर चड वायटाच्या की चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख भरलेल्या काळजांनी तुजें बोगसाणें मागतां. हें म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयतां. तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी, ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बरफ करगतलें. भगवंत मुरयेचें काळीज परमीत कृपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरिल्लो तूं म्हजें काळीज मोगान बर म्हूण परातां. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी. तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळते उमेदीन बर. तूं उजवाड म्हजी मोत सास्तीक संगतीचे जाणवायन उजवाडाय. तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी. तूं शांत वारें म्हजी पाशांवाची लारां दुस्पटाय. तूं जीब सदांच तुका वागणू म्हाका शिकय. तूं मोड तुजें सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख. आनी निमाणें तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार. तुजे कृपेन म्हजें तें जीव भर. तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर. तुज्या जाणवायन म्हजी मत उजवाडाय. तुज्या बरेपणान म्हाका पस्को घे आनी तुजे मीत मेर नातलेले काकुळतीन म्हाका बचाव कर. अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं, तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, प्रतिरितीन मागया आमी सर्व भुरग्यां पासत, युवा जाणां पासत, सर्व खाजरी जोड्यां पासत, प्रायवंतां पासत, पिडेस्तां पासत, तशेंच मागीर आमी पवित्र सभे पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत, राज्यांत जावचो चुनाव बरो सरकार आमकां हो जावच्या पासत आमी मागया. जे कोणा मागतना मातशें ल्हान उडास काडया तांच्या पासत आमी मागया. पवित्रात्म्याची सकत तांचे तें देवों दी. पवित्रात्मो आपली गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळोवन दी. तांकां पवित्र करून दी, कृपेन भरून दी, बेसांवांनी भरून दी आनी देण्यांनी तांचें जिवीत नेटोवन दी म्हूण आमी मागया. सगळीं आमी सांगता पवित्रात्म्या लागीं मागया. त्रिंदादी लागीं आमी मागया. तिस्त त्रिंदाद आमकां कृपेन भरूं, बेसांवांनी भरूं, आमचें जिवीत नंदन करून मागया. बापा, पुता आनी पवित्रात्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा. तूं जिविताची जर सर पदवेदार देव, आमचो रस्तार म्हूण हांव सतमंतां आनी बरवसतां. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोमिया जेजू, तुज्या अमोली रक्तान म्हाका आपूण आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड. म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोगसाणें मागतां. घाई, राग, पश्चात्तापाची आनी सर्व दुखांची चिंतना जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोम्या, तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू, तूं एवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या, म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हजे सांगात आसतना म्हाका कसलेंच बेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू, तुजें थंय जिवीत आसा आनी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणयतां. सोम्या, म्हजी काकूळट कर. सोम्या, तुजे सक्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हजरेन म्हाका नितीवंत करताय. सोम्या देवा, तूं सर सक्तिवंतो, तूं काकूळदार. तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतान गूण केला. म्हाका तुजेशी लागीं हाडिल्ल्या, म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू, म्हज्या काळजांतली गूण बवर्तान हांव तुका नमान करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
पिडेस्तां पासून आमी मागया. सुमयाचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या भू मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. थरथरलेल्या बियान आंकोडलेल्या आनी एका रितीन मरण गेल्ल्या सिसांग पुनर्जीवन केल्लो तुजो पवित्र आत्मो आमचेर पाठय. आमकां तुज्या सक्तेन बर, आमकां तुज्या बेसांवांनी बर. अस्क जाल्ली आमची कूड घट कर, पिडेस्त जाल्ली आमची कूड गूण कर. आमच्या कुडींत तुजे दैवीक आकुळतेची झर वाळय. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय वाळय. तुजी पवित्र आत्म्याची गूण करची सकत आमच्या शिरांनी वाळय. आमच्या हरियक पिडेन तावन आमकां गूण कर. तुज्या पुताचे दैवीक अमूल्य रगत शेणून आमकां दुनितळ कर. जेजू तुज्या नांवान आमकां पवित्र कर, तुज्या नांवान आमकां गूण कर. सर वायटांतले, पिडेंतले, अवघडांतले आनी सर आमच्या मेडेपणांतले आमकां दुनितळ कर. सगळी पीड आमचे थंय आसली ती हुमटून उडय. सगळी अस्कत काय आमचे थंय आसली हुमटून उडय. सर खोटेपण, सर वायट सकत आमचे थंय आसा तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. ती पवित्र कर, ती धांवडय. कसली वायट सकत आमचे जय तोरी जावच्याक आमकां पवित्र कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेन आमकां बर. तुजी पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाळय. आमची कूड तुजे पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावं दी. आमची कूड तुजें टेंपल जावं दी, पवित्र जावं दी. देण्यांनी तें बरोवन दी, फळांनी तें नेटोवन दी. आनी ह्या मुखांत्र आमच्या बऱ्या करण्यांनी, आमच्या बऱ्या सेवेच्या माया मोगाच्या करण्यांनी निरंतर आमी वावरूंक आनी ह्या मुखांत्र जायत्या लोकांनी आमची बरीं कामां पळोवन तुका महिमा दिवच्या वावरांत आमी वावर अशें कर म्हूण आमी मागता. जोजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.